नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। मायनिंग डंपांचे सुवातीचेर फी लावन सरकारान जोडले 200 कोटी। फी भरपाक मिनेराक 3 नोव्हेंबर मेरेन वाडयलो प्राज। आनीक 101 कोटी जोडपाची आस्त। पाच राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको जाहीर। 11 नोव्हेंबर सावन मतदान, 8 डिसेंबराक निकाल। लोकसभेची सेमी फायनल। मतदारांक पहिलेच फावट निगेटिव्ह मतदानाचो हक्क। भाजपा आमदारांनी जीसीए ताब्यात घेतल्यार जीसीएची मान्यताय रद्द करची। पीएसआय भरतेत भ्रष्टाचार, भरती रद्द करची। विजय सरदेसायाची शिटकावणी। आंध्राच्या विभागणी वेल्यान सीमांध्र पेटले। 3 दिसांचो बंद सुरू। 2 केंद्रीय मंत्र्यांचे राजीनामे। वायएसआर काँग्रेसीचो मुखेली जगमोहन रेड्डी बसता बेमुजत उपासा। आणि मडगांव आणि सांग्यार नवे नगराध्यक्ष। मडगांवात दयानंद देऊळकार, सांग्यार आग्नेलो डिकोस्ताच्या गळ्यांत नगराध्यक्ष पदाची माळ। मडगांव काँग्रेसीकडे। खबरो विस्तारान। मायनिंग डंपाचेर सरकारान बिरेस्तार मेरेन 186 कोटी रुपया जोडल्यात। खासगी आणि सरकारी जमनीर आशिल्ल्या मिनाचे डंप रिजेक्ट नियमित करपाक कायद्यांत दुरुस्ती करून सरकारान फी घाल्ली। ताची चलनां भरपाक 3 ऑक्टोबर मेरेन प्राज आशिल्लो। मात मिनेरांच्या मागणेक लागून सरकारान ती 3 नोव्हेंबर मेरेन वाडयल्या। उरिल्ल्या डंपांच्या फीतल्यान आनीक 100 कोटी रुपया जमतले म्हूण सरकारान अदमास काडला। मार्चांतल्या विधानसभा अधिवेशनात लँड रेव्हेन्यू कायद्यात दुरुस्ती करून खाजगी आणि सरकारी जमनीर आशिल्ले मिनाचे डंप रिजेक्ट्स नियमित करपाक सरकारान फी लागू केल्ली। फीची चलनां भरपाक सरकारान खणमालकांक 3 ऑक्टोबर मेरेन प्राज दिल्लो। 3 ऑक्टोबर मेरेन ह्या फीचेर 186 कोटी रुपया सरकारी तिजोरेत जमा जाल्यात। तातूंतले उत्तर गोंयांतल्यान 126 कोटी जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 70 कोटी जमले। चलनां भरपा खातीर वेळ वाडोवन दिवचो अशी मागणी करपी 20 अर्ज मिनेराकडच्यान आयल्यात। उत्तर गोंयांतल्यान 3 अर्ज जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 17 अर्ज आयिल्ले। मिनेरांचे मागणेक लागून सरकारान चलनां भरपाक 3 नोव्हेंबर मेरेन मुजत वाडोवन दिल्या। उरिल्ल्या डंपाचे सुवाती वयल्यान सरकाराक आनीक 100 कोटी तरी येतले असो अदमास। पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको जाहीर जाल्यात। 11 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर मेरेन 5 राज्यांनी वेगवेगळ्या तारखांनी वेंचणुको जातल्यो। छत्तीसगड सोडल्यार सगळ्या राज्यांनी एकाच टप्प्यात वेंचणुको जातल्यो। केंद्रीय वेंचणूक आयोगान शुक्रारा वेंचणुकेचे वेळापत्रक जाहीर केले। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेची ही सेमी फायनल। ह्या वेंचणुकेत पहिल्याच फावट मतदारांक ईव्हीएमाचेर नन ऑफ अबाव हो निगेटिव्ह मतदानाचो पर्याय आसतलो। 5 legislative assemblies: Delhi, Rajasthan, Mizoram, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So these 5 states put together will account for the electorate of over 11 crores scheduled for general elections. Chhattisgarh will be the first state to go to the polls in this batch of states. Chhattisgarh will be going to elections in 2 phases, and date of poll, if necessary, will be 11th November. Second phase of Chhattisgarh election would be poll, if necessary, will be 9th November. With this, Chhattisgarh 19th November. Sorry, 19th November. 19th November. Fine. Next, we come to Madhya Pradesh. Date of poll, if necessary, will be 25th November, Monday. For Rajasthan, again, date of poll, if necessary, will be 1st December, Sunday. Then we come to Delhi. Date of poll, if necessary, will be 4th December, Wednesday. Mizoram, date of poll, if necessary, 4th December, Wednesday. दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि मिझोराम या 4 राज्यांच्या सरकाराचो कार्यकाळ डिसेंबरात सोंपता, जाल्यार छत्तीसगड राज्याचो जानेवारीत सोंपता। 5 राज्यांची विधानसभा वेंचणूक। छत्तीसगड राज्याचो कार्यकाळ 4 जानेवारी 2014 सोंपता। मध्य प्रदेशाचो 13 डिसेंबर 2013 सोंपता।
दिल्ली राज्याचो 17 डिसेंबर 2013 सोंपता. राजस्थान राज्याचो 31 डिसेंबर 2013 सोंपता आनी मिझोराम राज्याचो कार्यकाळ 15 डिसेंबर 2013 सोंपता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भाजपा आमदारांनी गोवा क्रिकेट असोसिएशन ताब्यात घेतल्यार जीसीएची मान्यताय काढून घेवची अशी मागणी आपूण करतलो अशी शिटकावणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाईन दिल्या. भाजपाचो एक आमदार जीसीए ताब्यात घेवंक सोदता असो आरोपूय सरदेसाईन केला. पीएसआय भरते वेळार कांय लोकांनी पयशे घेतले आसतले हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाच्या महासंग्रामात मान्य केला. त्या खातीर ही भरती रद्द करची अशें विजयान मागला. भाजपाचो एक आमदार गोवा क्रिकेट असोसिएशन ताब्यात घेवंक सोदता असो दावो फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. चीफ मिनिस्टराक जर प्रेशर येवन तोय जर बळी पडपाक लागलो प्रेशराच्या, देन वी विल डिमांड विथ द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया टू डी-recognize GCA because it is their money that these people are interested in. Let them give it to good people, good set of people who will actually do something good for Goa. 1.5 वर्सान आनी कितें केलें तें जर आढावो घेवपाक गेलो जाल्यार व्हडलो बरो रिकॉर्ड मेळना. सो आमचो डिमांड आसतलो की अशें जर जालें जाल्यार GCAच डी-recognize करचें. महासंग्राम या प्रुडंटाच्या कार्यावळीत उलयतना पीएसआय भरती करताना काय लोकांनी पैसे घेतले आसुये हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मान्य केला असो दावो आमदार सरदेसायान केला. प्रुडंटान महासंग्राम म्हणून केलो आनी यंगस्टर आशिल्ले. हे यंगस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टरान उलयतना म्हणलें की सम पीपल प्रिटेंडिंग टू बी क्लोज टू मिनिस्टर्स माइट हॅव टेकन सम मनी ऑन पीएसआय रिक्रुटमेंट्स. हजारांनी काँग्रेसी वेळार जॉब जे लायिल्ले त्या लोकांक तांचो रिक्रुटमेंट कॅन्सल केलो, सेईंग इट वॉज अ रिक्रुटमेंट स्कॅम. आतां जर हें जाल्लें आहा, पीएसआय पोस्ट जर पयशांनी विकल्या, सगळ्यांक खबर आहा कोणें विकल्या ते, पूण जें कितें हें जालां तें सगळें जनतेक खबर आहा आनी तातूंत प्रॉब्लेम आहा. ताजेर कित्याक स्क्रॅप करना काय म्हणून म्हणटा हांव. वाय डिफरंट सेट ऑफ रुल्स. विधानसभेत प्रश्न विचारपाचेर सभापतीन घातिल्ल्या नियंत्रणाचेर विरोधी पक्ष मुखेली प्रतापसिंग राणेन भाजपाक सर्टिफिकेट दिले म्हणून आपणाक वायट दिसता अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. पूण हाजेर एक इक्वली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ओपोजिशन लिडरान काडलो आनी ते स्टेटमेंटाचो निश्कर्श बीजेपीचे स्पोक्समॅनान दोतोर विल्फ्रेड मिस्कितान असो काडलो की हें एक सर्टिफिकेट म्हणून आमच्या सरकाराक. म्हाका वायट दिसता की खंयचेच काँग्रेसमॅनान हे स्टेटमेंटाक रिफ्यूट केलो ना. गरज आसली की सरकाराक जेन्ना सर्टिफिकेट ओपोजिशन लिडर दिता म्हणून बीजेपी म्हणटा तेन्ना फटाच करून ह्या सायडींतल्यान एक इक्वली क्विक रिटॉर्ट येवपाची गरज आसली. तें जावूं ना हें म्हाका वायट दिसता. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.